सगळे पार्टी एकठांय येयल्या आनी पार्टी एकठांय येवन ते कॅन्डिडेट घालूंक हें केलां पूण आयज पासून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ना तेजेर आयज सगळें बंद उरलेलें आहा. सो तुम्ही ओके आसा की काँग्रेस इतलो स्लो प्रोसेस करता तेजेर? नो लो प्रोसेस करता तोय आमकां बरो दिसना. एक्चुअली कितें आसता कितेंय जाता जाल्यार बेगीन जावपा जाय आनी हें तर बेगीन तर जाल्लें जाल्यार सगळ्यांक बरें पडटालें पूण स्लो आहा. लेट्स सी वेट एंड वॉच. But your support is there for the India. Right? सपोर्ट लेट्स इलेक्शन डिक्लेअर जावन दी कॅन्डिडेट Election जाल्ले declare. कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावन दी आनी सगळे ऑफकोर्स आमी इंडिया एलायन्साच्या बरोबर हा हेजेर हा आमी तो कोण आमचो काँग्रेसाचो अमित पाटील. अमित पालकर न्हू तेजो काँग्रेस ठाकरे मणिकराव ठाकरे ठाकरे येवन गेलो. आमी सगळे ऑल पार्टीज आमी एकठांय जाले मेवले मिटींग घेयली अँड नथींग इज आउटकम ऑफ अशें कांय ना. सो तुम्ही एज अ पार्टी इंडिया अलायन्स म्हणून सपोर्ट करतले काय कॅन्डिडेट कोण सपोर्ट करतले? सी कितें आसता आतां कॅन्डिडेटूय पळोवपाचोय आसता कळ्ळें न्हू तुका. सो हेजेर तर बरें करून तर सगळें जालें जाल्यार सगळें स्मूथ चलतलें ना जाल्यार जावपा ना न्हू.